नमस्कार हो अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जना काही स्वागत आज अपास हांव एक नॉस्टॅल्जिक रेसिपी घेवन आयल्या बाल्या उडगासू सान आसतना तुमी खेळला की फोव भाजिल्लो आमगेल बापा मम्मा पुरा मस्त करता आशिल्ली न्हू सान आसतना आतां फोव भाज्यो का जाल्यार फस्ट तो फोव एक घंटो 2 घंट बरी वत्ता दवरका वो नॉर्मल फोव आमी फोव चटणीनी करता पळय पातळ फोव तो पातळ फोव वत्ता दवरल्यार भारी लायक जाता वत नातल्यार व्हड नाय तें दवरन जाल्यार कांय जायना बट आनीक रुची चड जाता आतां तें वत्ता दवरून जालो आतां फण्ण दवरता एक 2-3 चमचे नारळेल तेल घालचें नारळेल तेल हुंन जालें कुडलें ताका एक अर्द चमचे सासमा आनी अर्द चमचे जीर घालचें ते दोनी पटपट जालें कुडलें हाका एक 2-3 सुकी मिरसांग कट करून घालची आनी थोडो करबेव घालचो म्हळ्यार करबेव आतां हें लायक रोस्ट जेवो ते तर सुकी मिरसांग आनी करबेव पुरो लायक रोस्ट जेवो रोस्ट जालें कुडलें थोडी हळदी पिठी घालची हाका आनी थोडी मिठा पिठी पळोवन घालका फोवाक एक चूर चड जालें कुडलें तो मिठसो जाता ते देखून एक चूर उणी घाल्यार व्हडना पळोवन घालका आतां तें फण्ण जाल्लें सिम केल्लें सिम मार दवरून आतां हांव सुकोवन दवरलेलो फोव आसा पळय तो घालता ह्या फण्णां भितर आनी लायक करून सिम दवरून लायक करून भाजून घेता चिकी सान उज्जार भाज्यो काय करपुचे आनी नज्जा एक लायक नुरनुरी जावन येता हांव दाखयता तुमकां कितलें नुरनूर जाला म्हूण सांगून पळय अशें सान उज्जारी भाजून घेवचें थोडे जाणांक नेलकड्ल घालताची हें कसं हिंगा पिठी घालताची आमी त्या पुराय घालची ना त्या पुराय आमी ड्राय चूड म्हूण करताची तें विंगड ताका पुराय घालताचे आमी पुटाणी हें कसं नेलकड्लो तरण मिरसांग कोचल पुराय घालताची हे पळय आतां भाजून जालें आतां पळय दाखयता तुमकां पळय कशी पिठी जाता पळय अशी पिठी जाता नीवतर आनी नुरनूर जाता हातून आसनव हें आतां हें फोव भाजून आमगेलो रेडी जालो लायक परबळी जालो आतां नुरनुरी पिठी जालें कुडलें फोव जालो म्हणल्याक आतां हें एक एअर टायट कंटेनरार घालून दवरलें वय म्हूण जाल्यार नीवतरी 8-10 दिसाक कांय जायना आतां खावची कशी म्हूण सांगून एक प्लेटारी इतलो फोव काडचो आमी भाजून दवरलेलो आनी ताका वयल्यान इतली सोय घालची आमी सान आसतना स्कुला सुकून येतना फुडें इडली पोळ पुरो उणें इडली आसता सकाळची पोळ पुरो उणें म्हळ्यार फ्रिज्ज ना न्हय पीठ आमी शेता पोळ उणें शेवय उसली फोव उसली रुलामू फोव भाजिलो हेची पुराय सांजे स्कुला सुकून येतना खाण पण आतां सोय घाल्ली हे अशी खावच्याक भारी टेस्ट आमकां सान आसतना वयल्यान पळय 2-3 चमचे साकर घालून दिवचें आमगेल्या बापा मान कसं टेस्ट म्हळ्यार आत्ताय म्हाका तें रुची तोंडार आत्ता येता आत्ताय उडगास येता तुमी पुरा खाल्ला आसतलो न्हय खाल्ला जाल्यार कमेंट सेक्शनाक घाला कशें आसता तो उडगास पुरो आयलो की तुमकां पळय पिठी करून दाखयला पळय हांव लायक नुरनुरी पिठी जाता इतलें जाल्यार आमगेलो फोव भाजी रेडी जालो तुमी पुरो कोण पळया कशें जाला म्हूण सांगा सगळ्यांकय धन्यवाद